नाही असेंब्लीन विशय काडलेलो सो तेजेर मातशें थोडक्यान सांगचें. आज दोन विशय काडिल्ले एट 0 hour. एक म्हणटा तो अल्वारा लँड इशू आनी दुसरो आमचे पंचायत डिपार्टमेंटाचो GI फंड्साचो इशू. एक तो अल्वाराचो इशू म्हाका दिसता सगळे गोंयभर सगळ्या लोकांक खबर आसा. आमकां चड जाता, पेडण्याकय अफेक्ट जाता. पूण 70 सगळ्यान जास्त पळय लँड आसा ती अल्वाराची लँड आसा. आनी हो विशय एक म्हाका दिसता आतां 100 वर्सां वयर जाली फ्रॉम पोर्चुगीज गेले आनी तेन्नाच्यान ती अल्वारा लँड वॉज गिवन बाय द पोर्चुगीज एज ग्रांट्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पज. पण ते अजून तांकां ओनरशीप अजून मेळूं ना. So I have been pursuing this the last 2 years with the department, with the Honorable Minister for Revenue and Honorable Chief Minister ki amendment korun in the Land Revenue Act of 1965. Amendment korun they have to do something ki jenna 2017 nan ek cabinet meeting झाली and they have decided to put a rate to the आणि they will consider all the cases. आमचे 70चे 2000 cases आसा. So they are pending either with the collector or under secretary revenue आणि they are asking for succession deed आणि कितें inventory proceedings, birth certificate, death certificate. पण इतले वर्सां पयलीं आमच्या 70 भागान इन ग्रामीण भागान कोण रजिस्ट्रेशन बी करतालो. So I have asked the government, requested to just make some amendments to this act and then just see that at least class 2 तरी करून दी. class 2 म्हणल्यार at least form 114 मनशाचें नांव येतलें थंय एज ओनर. रायट नाव तूं अटल आसरा स्कीम मागता, हे कितें नंबर मागता, सगळ्या हाका यू आर शोन एज एनक्रोचर. युअर गव्हर्मेंट लँड म्हणून दाखयता. दो यू आर रिजायडींग देर फॉर 100 years and above, बट यू आर शोन एज कोणाक तर लोन घेवपाक जाय, कोणाक घर रेनोवेट करपाक जाय, नवें घर बांदपाक जाय, कांयच करपाक मेळना. बँक लोन दिना, कांय ना. सो यू कांट रिपेर ऑर बिल्ड ऑन युअर न्यू ओन प्रॉपर्टी. सो ताजे खातीर आय बीन परस्युईंग विथ द गव्हर्मेंट की डू मेक अमेंडमेंट्स टू द ॲक्ट अँड maybe just with some PWD, I mean water bills, electricity bills or some ration cards or something that people are residing there for more than 25 years and whatever, एक capping करात आणि make changes. class 2 तरी पयलीं तांकां करात so that their name comes on form 114. मागीर कोणाक class 1 करपाक जाय जाल्यार ते एक्स्ट्रा पयशे भरून करपाक जाता. बट class 2 is just 5 rupees a square meter. So I have asked for this. Hopefully the government will act. हांव माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन परत उलयलें आतां सांजचें. तांणी सांगलां दॅट ह्या विशयाचेर ते हें करतले. कित्याक आमकां आमच्या लोकांक अटल आसरा स्कीम घातली जाल्यारय फायली परत येता, EHN नंबर मेळटात. EHN नंबर मेळ्ळ्यार PWD वॉटर सप्लाय कनेक्शन मेळना, कित्याक हे नवे कोर्टान ऑर्डरी काडल्या. सो हाजेर मातशें कितें तरी एक उपाय काडात म्हणून. आनी माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलां ते दे वील फायंड अ सोल्युशन टू दीस. जाता तितले बेगीन रोखडेंच म्हणून सांगलां. आनी दुसरे आसा ते GI फंड्स. आमकां 2022 आमच्यो म्हज्यो 8 पंचायती, वाळपयच्यो 5 पंचायती, 13 पंचायती. सो GI फंड्स आमकां मेळूं ना. ग्रांट इन एड फंड्स जे पंचायतीक मेळटा त्यो 2022 मेळूं ना. आतां दीस इज द 3rd year म्हणटा तशें फायनान्शियल इयर. सो त्योय मेळूं ना. सो आय वाज द गव्हर्मेंट नाल्यार पंचायतीक काम कश्यो करतल्यो. दीज आर इकनॉमिकली वीक पंचायत. सो ताजे खातीर जेन्ना आमकां हे फंड्स जाय पडटा पंचायतीक कांय तर स्वयंपूर्ण जावपाक जाय जाल्यार इट इज इम्पॉर्टंट टू मेक देम आत्मनिर्भर म्हणटा. पेंडिंग आसा GI फंड्स म्हणजे तुमच्या पंचायतीचो 8 पंचायती म्हज्यो आनी मिनिस्टर विश्वजीत राणेचे 5 पंचायती. सो आमच्यो 13 पंचायती. फ्रॉम 2022 टील डेट GI फंड्स मेळूं ना पंचायती. रफली कितलो आसतलो? कितल्यो यू कॅन इमॅजिन न्ही crores of rupees. कित्याक पंचायतीक इतल्यो आमच्यो पंचायती दे आर इकनॉमिकली वीक पंचायत. अशें ना की शहरान कितें तरी स्वयंपूर्ण आसा ते हांगा कितें तरी दुकानां आसा हें आसा. दे आर टोटली डिपेंडंट ऑन GI फंड. गटरां बांदपाक जाय, कल्वट बांदपाक जाय, धाकटी पॉन्ड्स बांदपाक जाय, कितें बारीक रस्त्याचे रिपेर वॉट एवर, हे सगळे आवर पंचायत्स आर टोटली डिपेंडंट ऑन द गव्हर्मेंट फंडींग. पंचाकय बी कितें तरी जाय सगळेंच आमदारा कडेन येवन तर 5-5 लाख 10-10 लाख मागीर तांचें अस्तित्व खंय उरलें पंचाचें.
तांकांय काम करपाक जाय. तातूंत कितें जाता, लोकली कॉन्ट्रॅक्टर आसता, लोकली मेजन असतात, इलेक्ट्रिशियन्स असतात, बारीक बारीक हे कॉन्ट्रॅक्टर असतात, गवंडे असतात, जे कामाक येतात बारीक बारीक गांवांनी. सो हे तर फंड्स तांकां मेळना जाल्यार ही फाल्यां कामां कशी मेळटली तांकां. सो इकॉनॉमीक अफेक्ट जाता, इकॉनॉमिकली कितें एश्युरन्स मेळना तुमकां? एश्युरन्स मेळ्ळा. सो मिनिस्टर उबे रावले आनी सांगले की फायनान्स डिपार्टमेंट GI फंड्स दिता तेन्ना आमी रोखडेच करतले, आनी म्हाका प्रॉमीस केला की आतां एप्रिलच्यान फंड्स आपूण मागतलो आनी तुमकां तुमचे पयलीं क्लियर करता म्हणून अशें अश्युरन्स दिला. फॅक्टरीन काजूचें उत्पादन चड जाता, तर रेटीचो सदांच एक विशय आसता, तेजेर कितें हय, कित्याक आतां रेट वाडयल्या न्ही. आतां शेतकरी निधी आधार स्कीम पळय जी आसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची, आय हॅड स्पोकन अबावट इट, अँड नाव फ्रॉम 150 रुपीज 170 मिनिमम सपोर्ट प्रायस केला. आनी ती आमकां टायमली 3000 फार्मर्सांक पाविल्ली आसा ती स्कीम. आमचे ओवर 6000 फार्मर्स आसा आनी 3000 मोर दॅन 3500 फार्मराक जे मिनिमम सपोर्ट प्रायस आशिल्लो ते पावल्यात आमकां टायमली. आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हॅज वर्कड ऑन वॉट एवर आय हॅड रिक्वेस्टेड, दे वर्कड ऑन इट, आनी कितल्योश्यो तांच्यो स्किमी आनी पयशे जे कितें उरिल्ले तांचे पेंडींग ते पावयल्यात आनी अप टू डेट कायंड ऑफ केला. ओके. थँक्यू.